मेर्शे आपले ब्रिक्साचे फॅक्टरीत काम करपी एक कुटुंबच फॅक्टरीचो मालक ओस्बानान काबार केल्ले. मे 2013 फॅक्टरीचो मालक ओस्बान फेर्नांडीसान रमेश बागवेक बरोबर घेवन फॅक्टरीत काम करपी शिवाजी नायकाक मारून फॅक्टरीच्या वाठारात पुरयल्लो. शिवाजीक मारतना शिवाजीची बायल सुजाता आनी तांच्या दोनूय भुरग्यांनी ताका पळयल्लो. तांकां तांच्या गांवांत गड इंग्लज पावयता म्हूण सांगून ओस्वानान तांकां अनमोड घाटांत कुळ्या जंगलांत व्हेली. वाटेर तिगांचोय गळो अंदून तांकां घाटांत वडयली. 8 वर्सांचो चलो आनी 5 वर्सांचे चली साल्वार जाल्ल्यान प्रकरण उक्ताडार आयिल्लें. अनमोड घाटांतल्यान पासार जातना बोनावेंचर डिसोजा म्हणटा ताका ती दिसली आनी ताणें तांकां साल्वार केली. आपल्या कामगाराची पुराय फामील ओस्बानान काबार केली. लागीं 6 वर्सां उपरांत चिल्ड्रन्स कोर्टान निकाल दिलो. ओस्बान फर्नांडीस आनी रमेश बागवे बाल भुरग्यांचेर अत्याचाराचे केशींत दोशी. तांचे आवय बापायचे खुनाची मूख केस अजून जिल्लो कोर्टात चलता. चिल्ड्रन्स कोर्ट दोगांकूय 3 मायाक ख्यास्त फर्मायतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.